याद असतली आमी सुरवातीच्यान मार्चांतल्यान कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना पुराय एक साल कंप्लीट जाले. आज हांव मुद्दामून परत एकदा प्रेसाच्या समोर उलोवपा खातीर आयलो, कारण आयच्यो केसीस ज्यो आसा 927 ह्यो हायेस्ट, म्हणजे फाटल्या वर्साक सुद्दां फाटल्या पुराय वर्सांत आमकां 927 केसीसाचेर पावूंक नाशिल्ले. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 750 केसीसच्या पर्यंत मॅक्झिमम केसीस पर डे हाचेर पावल्ले. हाचे पुराय टेस्टींग 3189 टेस्टींग जाल्ले, तितून 927 ह्यो पॉझिटिव्ह केसीस आमकां मेळ्ळ्यो आनी 6 डेथ. हांव परतूय बी म्हणजे याद करून दिता की आमी सुरवातीच्या पासून जर पळयत जाल्यार कंप्लिटली जनता कर्फ्यू, लॉकडावन, नायट कर्फ्यू हे सगळे लायत पुराय स्टेट एकदम बंद आशिल्ली. ज्या वेळार दूदय मेळनासलें, पेपरूय मेळनासलो आनी भाजी मेळनासली. पुराय 1.5 ते 2 म्हयने ह्या परिस्थितींतल्यान स्टेट गेली. पुराय इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद जालो. आमचो रेव्हेन्यू कलेक्शन 90% ड्रॉप जाल्ले. ताज्या उपरांत कालांतरान आमी 3 म्हयन्या उपरांत इल्ले 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 करीत सगळे एक्टिविटी परत एकदां सुरू जाल्यो. आनी आमचे कडेन टेस्टींग फेसिलिटीज नासली. थंयच्यान आमी परत एकदां हॉस्पिटल्स, टेस्टींग, परत क्वॉरंटायन, कोवीड केअर सेंटर्स सगळी कडेन म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल केले. मदीं पुराय गोंय राज्य हे 0 केसीस जाल्यो. आमी कोरोना मुक्त जाले. परत एकदां स्टेटीची सगळी दारां ओपन केल्या उपरांत इल्ल्यो इल्ल्यो केसीस वाडपाक लागल्यो आनी परत आमी कंट्रोल करपाक शकले. बट आयज पुराय देशाचो सिनारियो पळयत जाल्यार त्या धर्तीचेर गोंयांतूय बी त्याच प्रमाणांत आमकां केसीस वाडटा आसतना दिसता. काही राज्यांनी लॉकडावन केला आसतलें, काही राज्यांनी नायट कर्फ्यू लायले आसतले. बट एकंदर आमची SCC टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट आनी बाकीचे कलेक्टर्स ह्या सगळ्यां कडेन उलयल्या उपरांत आमकां गोंयच्या लोकांची काळजी घेवपाच्या नुसार आमी परत म्हणजे सगळ्या जाणांक सांगत आसा की आमच्या कडेन बेस्ट ऑफ द ट्रिटमेंट फेसिलिटीज आज अवेलेबल आसा. आमी बऱ्यांतले बरे टेस्टींग आसतलें, ट्रॅकिंग आसतलें किंवा सगळ्यो फेसिलिटीज लोकांक अवेलेबल करून दिता. बट तरी सुद्दां दुख्ख भोगता की लोक ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजीचेर म्हणजे हॉस्पिटलायज जावपाक येता. हांव आयजूय बी म्हणजे फॉलोअप घेता आसतना आमचे कडेन बांबोळे 180 बेड्स अवेलेबल आसा, वीच इज फूल आसा. आमी नवीन 60 बेड बांबोळे फाल्यां पर्यंत रेडी जाता. 309 बेड्स आमच्या कडेन सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अवेलेबल आसा. बेड जरी फूल आसा 150
स्टेडियम आणि फातोड्डा स्टेडियम ही दोन्ही कोविड केअर सेंटरां परत एकदा सुरू केल्ली आसा आणि परत एकदा गरज लागली जाल्यार आयडी हॉस्पिटल फोंड्याचे आमी हे कोविड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर करतले. हाज्या व्यतिरिक्त जे प्रायवेट हॉस्पिटल जे मणिपाल हॉस्पिटल आसतले, विक्टर हॉस्पिटल आसतले, हेल्थवे हॉस्पिटल आसतले, हांच्याय कडेन फेसिलिटीज अवेलेबल आसा. हांवें आज फॉलो अप घेतलो तेजूर आमचे कडेन इनफ सफिशियंट टेस्टिंग किट्स अवेलेबल आसा आणि ज्याच्या प्रमाणात आमी मॅक्झिमम आज हांव स्वता आजिलो हॉस्पिटल हांगासर टेस्टिंग करता थंयसर गेल्लो. जेंकां आउटसायड ट्रॅव्हल करता तांकां थोडोसो त्रास जाता कारण ताचो टेस्टिंग RT-PCR रिपोर्ट दुसरे दीस मेळटा, बट ताजी फेसिलिटीज आमी सोमार दीस पर्यंत मोबायल टेस्टिंग व्हॅन अवेलेबल करून दिता, जेणे करून तांकां रोखडेच विदीन 8 hours टेस्टिंग रिपोर्ट मेळपाक जाय. RT-PCR तोय मेळपाची सोय जी आसा ही आमी अवेलेबल करून दितले. अदरवायज बाकीच्या सगळ्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग फेसिलिटीज अवेलेबल केल्या म्हणून म्हजी गोंयच्या सगळ्या जनतेक रिक्वेस्ट आसा परत परत आमी लॉकडावन केले म्हणून जावचे ना. आमकां आमच्या लोकांची काळजी घेवपाक जाय, गोंयांत आसतल्यांची काळजी घेवपाक जाय. आज ऑलरेडी कोविड पेशंट आसा, त्या खातीर जे शक्यतो आमी क्राउडेड प्लेस एवॉयड करच्यो पडटल्यो. आमकां लग्न समारंभ आसतले, पॉलिटिकल मिटिंग्स आसतल्यो किंवा बाकीचे आसतल्यो, ह्या जाग्यार वयता आसतना मास्क, सॅनिटायझर, सोशियल डिस्टन्सिंग हे मेंटेन करचे पडटले आसता. आमी तेजी भान दवरिना. म्हाका खबर आसा बीइंग अ पॉलिटिशियन हांवूय पॉलिटिकल मिटिंगे वयता तेन्ना परत परत हांव सांगत आसता, बट तरी सुद्दां ते मेंटेन जायना. म्हजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की सोशियल डिस्टन्सिंग मेंटेन करात, मास्क वापरात आणि शक्यतो आयज कलेक्टर्स ऑर्डर काडपाचे आसा रिगार्डिंग द इनडोर प्रोग्राम्स आनी आउटडोर प्रोग्राम्स. हेच्या संदर्भात काहीशी रेस्ट्रिक्शन्स म्हणजे इनडोर आणि आउटडोर दोन्ही प्रोग्रामचेर येतली. त्या खातीर पॉलिटिकल मिटींग आसतली, लग्न समारंभ आसतले, हांच्यानी फाल्यां स्पॉट परमिशन हांकां डेप्युटी कलेक्टराचेर दिले वयतले. आमी ज्या पद्दतीन म्हटलां की आउटसायड जर आसत जाल्यार 200 लोकांची सोशियल डिस्टन्सिंग आणि इनडोर जर प्रोग्राम आसत, इवन जो लग्न समारंभाचेर सॉरी टू से म्हणजे म्हाका सांगपाक खूब हे जाता की आमी लग्न समारंभ सुद्दां 5,000 10,000 लोकांक जे इनवायट करतात, हे इनवायट करचे न्ही आणि लोकांनी बी अशा पद्दतीच्या समारंभा पासून मातशे थोडेशे पयस रावचे, रेस्ट्रिक्शन्स करचे, जेणे करून आमी पळयता आमचेच दोन लोक एके कडेन येतात, त्याच एखाद्या दुसऱ्या समारंभांतल्यान खूब
प्लेसीस जे आसा हे कलेक्टरा कडल्यान वयतल्यो, तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्शन्स हे सांबाळचे अशें म्हाका दिसता. पब्लीक प्लेसीसचेर आमी पुलिसांक, कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन्स दिला. फायन फाल्यांच्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडटली, त्या खातीर परत फायन मारता हे कोणी म्हणचे न्ही. इवन दो पॉलिटिकल मिटिंग्स म्हजें म्हणल्यार खूब रेस्ट्रिक्टेड मिटिंग्स ज्यो आसा ह्यो घेवच्यो, खचाखच भरलेल्या हॉलांनी मिटिंगो घेवच्यो न्ही. भायरूय घेता आसतना कमी प्रमाणांत लोकांच्यो मिटिंग्यो घेवच्यो, कारण इलेक्शन वीच इज अनएवॉयडेबल. इलेक्शन जे आसा हे टायमार इलेक्शन जातले, त्या खातीर एके वटेंतल्यान आमी लागपी इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळे म्हणजे टेस्टिंग पासून हॉस्पिटलायज पर्यंत 100% इन्फ्रास्ट्रक्चर आज आमी लोकांक एवेलेबल करून दिला. टेस्टिंग किट एवेलेबल करून दिला. रेमडेसिवीर जे इंजेक्शन्स आसतात ती एवेलेबल करून दिल्या. ऑक्सिजन फेसिलिटीज आमचे कडेन एबंडंट प्रमाणे एवेलेबल आसा. फक्त प्लाझ्मा डोनर्स हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता, जे जे कोविडांतल्यान रिकवर जाले तेंच्यांनी प्लाझ्मा डोनेट करपाक फुडें येवचो. आयज खूब मोठ्या प्रमाणांत प्लाझ्माची लोकांक गरज आसा. खुबशे जाण त्या खातीर आमकां लोकांचे प्राण वाचोवंक शकता. म्हणून म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की प्लाझ्मा डोनेट करपा खातीर फुडें येवचे. दुसरी गजाल आमी जे म्हणटा वॅक्सिनेशन, आमचे खूब मोठ्या प्रमाणांत वॅक्सिनेशनूय कॅम्प आसा. 20 तारखे पर्यंत वॅक्सिनेशन कॅम्प चलतले. ह्या वॅक्सिनेशन कॅम्पांत येवन म्हणजे 45 आनी एबाव आसा ह्या सगळ्या जाणांनी म्हणजे वॅक्सिनेशन खूब मोठ्या प्रमाणांत वॅक्सिनेशनूय घेवचे हाची म्हाका रिक्वेस्ट आसा. जेणे करून दुसरी गजाल हांव सगळ्या लोकां कडेन परतूय मागता की आपलो ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जायसर आनी आपल्याक कंटिन्युअस 3 दीस जोर येता आसतना घरा कडेन कोणीच रावचे न्ही. तांकां सगळ्या जाणांक म्हणजे बॅड्स ज्यो आसा त्यो एवेलेबल आसा, तेंच्यांनी हॉस्पिटलायज जावचे, जेणे करून आमी तांकां बऱ्यांतली बरी ट्रिटमेंट जी आसा ती हॉस्पिटलांत दिवपाक शकतले. आमी ताजी तिकी आमचे सगळे मेडिकल टिम्स जे आसा, GMC आसतले किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सगळे जाण काळजी घेता. आनी ताकाच लागून तुमी सगळ्यांनी म्हणजे आमकां मॉर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो आसा हो कमी करपाचो आसा. आनी तो कमी करपाक तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें तुमचे मागता. आनी निश्चितच येवपी कांय बंधनां जी आसा ही आमच्या खातीर गरजेची आसा. म्हणून काही रेस्ट्रिक्शन्स ही पब्लीक फंक्शनाचेर फक्त आमी घातल्या. बरेच जाण म्हणजे भायले लोक येतात तांचेर हे करता. भायले आमी तेज्या पेक्षा आमच्या मदींच जी गॅदरींग आसा ही कमी जावप गरजेचें आसा. आमच्या मदीं आमी खूब लोक एके कडेन न येवप हें गरजेचें आसा. जेणे करून आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत टेस्टींग आनी ट्रॅकिंग हें सगळें करीत आसा. बट तुमच्या सहकार्यान आमकां कोरोनाचेर मात करपाक जाय आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें पडटलें. हांव सगळ्या गोंयकारांक
वॅक्सिनेशन ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे आणि कोरोना कंट्रोल करपा खातीर सरकाराक हेल्थ डिपार्टमेंट, कलेक्टर डिपार्टमेंट हांकां मदत करची. पुलिसां कडल्यान फायन जाली फक्त ताच्या खातीर परत सरकाराक दोश बसचेनी आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फाल्यांच्यान सगळे जाण एक्टिवेट जावपाक लायले. ना आमी परतूय सांगता, बाकीच्यो स्टेटी लॉकडावन आसल्या कारणान ऑलरेडी बाय एअर आनी बाय रोड येवपी पॅसेंजर जे आसा हे बाय एअर येवपी जर 70% ड्रॉप जाले, बाय रोड सुद्दां येवपी हे टुरिस्ट म्हणून जे हांगासर येताले ते ऑलरेडी मोर दॅन 50% जे आसा ऑलरेडी ड्रॉप जाल्ले आसा. त्या खातीर इनकमींग भायले लोक येता हेजे रेस्ट्रिक्शन्स आमकां लावपाची आतां तरी गरज ना, कारण हे लोक तशे लोकां मदीं मिक्सअप जायना. आमी मॅक्झिमम इंडस्ट्रीज आनी बाकी सगळ्यांक सांगलां की तुमचे कडेन जेंका जेंका टेस्टींग करून जो पॉझिटीव येता तेंकां आयसोलेट करात. आमी SOP जी आसा ही हॉटेल इंडस्ट्री आसतली, इवन दो इंडस्ट्रियल सेक्टर, फार्मा इंडस्ट्री आनी बाकीचे MSME ह्या सगळ्या जाणांक आमची एडवायजरी आनी SOP इश्यू केल्ली आसा. ताज्या प्रमाणे तांच्यांनी काम करचें. आमी पब्लीक फंक्शन म्हटल्यार रुटीन इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चलतात ते हॉटेल्स आनी बाकीचे हेजेर म्हणूंक ना. आमी म्हटलां की आमचे लोक ज्या जाग्यार एकी कडेन येतात थंयसर ते आमी टुरिजम एक्टिविटी आमकां चिंता चड आमच्या लोकांची आसा म्हणून म्हटलें. कलेक्टराक इन्स्ट्रक्शन दिला. कलेक्टर अकॉर्डिंग टू हेज्या प्रमाणे तेजेर एक्ट जातलो. रिच्युअल उत्सवाचेर हांव परत परत सगळ्या लोकांक आव्हान करता की आमच्या गांवांनी जावपी सगळे उत्सव आमी खूब कमी प्रमाणात लोक वचून उत्सव मनोवपाक जाय. खंयचे उत्सव बंद उडोवचे अशें हांव म्हणना, पण आमकां सगळ्या जाणांक आमची चिंता आपली काळजी घेवपाक जाय. त्या खातीर गांवांत आसतली जात्रा, काले आनी बाकीची सगळ्या फंक्शनां ही खूब कमी लोकांक सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन करून ते रिच्युअल सगळे जे प्रोग्राम आसता हे करचे. वॅक्सिनाचो स्टॉक आमचे कडेन सफिशियंट अवेलेबल आसा. फुडले 4 दीस आमचे कॅम्प चालू उरतले आनी ताचे उपरांत PSC लेवलाचेर प्रोग्राम्स जे